कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आशिल्लो तो सगळो 1 एप्रिल साकून तो PWD लेबर सोसायटी गेल्लो आसा. आतां हो प्रोसेस चालू, तांकां अपॉयंटमेंट ऑफर लेटर दिल्लें आसा, मेमोरेंडम दिल्लें आसा आनी तेंगेले बाकी त्यांनी सगळे प्रोसेस थोडे दीस जातली, पूण 1 एप्रिल साकून ते कन्फर्म म्हणजे लेबर सोसायटी आणि 8 वर्सांनी तांकां TSL मेळटली, टेम्पररी स्टेटस. आणि मागीर ते टेम्पररी स्टेटस जालें मागीर ते रेगुलर जातले. आणि आतां सोसायटीक 8 वर्सां जाली, खुबशे भुरगे आहा तेंचे आमी जो रिपोर्ट सगळो आसा तो फायनान्स डिपार्टमेंटाक धाडलेलो आसा. सर तुम्ही जे आता जे म्हटले पळय काही इंजिनियर्स आसात, सो तांकां तुमी ह्या TA आसा फिल्डारय इंजिनियर आसा तेंचो विचार केला, तेंचेय आमी हें केला. आमकां MLA आमच्या हें घेतल्यात नांवां तेंची बरें काम करता तेंचो विचार हय तेंचो विचार केला. हय आमी तेंचे आमी सगळे तांकां खूब टायम हय आसा, इंजिनियर आसा, टेक्निकल असिस्टंट आसा. जो वॉटर प्रकल्प आसा तो अजून पर्यंत जावंक ना, कितल्या वर्सां पासून लोकांचे हाल जाता, सो ताचेर तुमी आतां पर्यंत कितें केलां? तुया IT प्रकल्पय थंय येता न्हू? IT प्रकल्प थंय येता. तुया चांदेलाचो जो आतां 15 MLD प्लांट ते आमगेले 2022 म्हटल्यार हो कंप्लीट जातलो. हो म्हाका दिसता चांदेल प्रकल्प जो आसा तो आसा आनी ते इस्टिमेट जो केल्लो आसा आणि जो पायपलायन ओवरहेड टँक ग्राउंड लेवल रिजर्व म्हणजे स्टोरेज बिरेज सगळी केल्ली आसा. हो प्रकल्प जालो जाल्यार म्हाका दिसता हे पेडण्या मांद्र्या बिंद्र्या सगळ्या उदकाचो आनी शॉर्टेज म्हणटा ती पडची ना. आनी आमी बेगींतल्या बेगीन हो प्रकल्प आमी सगळे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उदकाची पयली हे जावंक जाय उदका म्हणजे चांदेल जो प्रकल्प जालो म्हाका दिसता. आनी चांदेल प्रकल्प आतां आयुष हॉस्पिटल येता, मोपा एअरपोर्ट ते आमकां आहा न्हू. अरे आमी आतां 15 MLD आनी फाटल्या फुडल्या आनी 10 MLD घालतले. हे आयुष हॉस्पिटल ओपा एअरपोर्ट येता म्हटल्यार मातसो टायम आसता. आमी आनी 10 MLD घालतले. हे कितें आमी बरोबर 30 MLD 40 MLD घालूंक शकना, कित्याक ताचे पयशेय जाय न्ही. म्हणजे टप्प्यान आमी हें काम करतले, पूण उदक पेडणेकाराक कमी पडपाक दिवचे ना. तुमी आतां पर्यंत प्रोजेक्ट करप चालू आसा आणि करतले अशें म्हणटा, पूण जे हांगा जे तुवें जे पंप आसात ते गेले 2-2 म्हयन्यांनी मोडटा आणि ते अजून सारखे सरकारा कडेन जायना. सो ताचेर सरकारा कडेन जायना न्ही. पंप ब्रेकडावन जाता, हेतूर हांव मानता. पंप जाय, पंपाची कॅपॅसिटी प्रमाणे टायमार रिपेअर जावपाक जाय. अरे डिव्हिजन 18 हय हे पंप जे आमचें लक्ष आसा. आमी तेजे खातीर तेंचे कडेन डिव्हिजना कडेन म्हणजे हे वॉटर खास करून वॉटराची उदकाची वर्क डिव्हिजन आसा तेंचे कडेन आमी थोडे पयशे तेंचे कडेन दवरपाचो आमी प्रपोजल केल्लो आहा. तो आतां पयलींच्यान नासुल्लें, तेंचे कडेन पयशे आसपाक न्ही. तांकां पंप ब्रेकडावन जालो ते रिप्लेस करपाक तेंचे कडेन पयशे आसता. जो कॉन्ट्रॅक्टर येता तो म्हणटा आपल्याक तूं सारको प्रोसेस करून हाड म्हणटा. आमी स्पॉट रिप्लेस हे आमी लोकांक दितात तेचे पंप मोडले वता, पूण जे इंडस्ट्रीक उदक वयता तेचे पंप कित्याक मोडनात? इंडस्ट्री उदक तूं म्हणटा ते कंटिन्यू चालू आसता. इंडस्ट्री उदक म्हाका दिसता आमी लोकांक पयलीं उदक दिता मागीर इंडस्ट्री ना सर. आनी हे दिसांक इंडस्ट्री सगळी बंद आसा. इंडस्ट्री व्हडलेशें एंटीबायोटिक्साचे एका स्पेशल पंप वता तो चालू आसता आणि लोकांच्या खातीर प्रॉब्लेम सारको बरो आहा. हांव इंडस्ट्रीक समज चड उदक येता जाल्यार तेजेर हांव इन्स्पेक्शन करता, लक्ष दिता. पूण गांवच्या लोकांक म्हणजे ग्रामस्थांक ज्या घरां आसात तांकां उदक चडांत चड दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. उदक सगळी कडेन सारकें पावयात. हांवें केन्नाय म्हणटा, हांव इंजिनियरांक सुद्दां तापयता, उदक हें आसा काय ना तें पयलीं सांगप. उदक हा मागीर पावना कित्याक, तेजो जबाबदार कोण? तुमी टॅक्निकल मनीस सगळे, पावोवपाची सगळी तकली तुमच्या कडेन आहा. थंय पावना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. तें कशेंय करून पावपाक व्हडले इंजिनियर हे ते घेतले ते कित्याक खातीर? आनी हे तुमी हेल्पर, तुमी म्हणटा ते मास्टर. म्हणून हे आज योग्य रितीन आमच्या सरकारान पळयलां आनी तेजी काळजी घेतल्या आनी पडून दिली. म्हणून हांव मानता मनीस पयले समाजांतल्यान मनीस बारीक लोकांक घेवन जो वयता तो आमचो लिडर. आज खरोखरच आज आमच्या एका पावसकारांक मानता कित्याक हो जो इश्यू तेणें घेतलो सारको लावन धरलो आपल्याक आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन करून घेतलें का. ही ताकद आसपाक जाय, हें मनान आसपाक जाय, जाल्यार तें कामां जावूं शकतात. आज तुमी कितलीं वर्सां आमी झगडटात तुमकां करपा जाय घालपा जाय. कोणें आयकलें? सुदीन ढवळीकरान आयकलें? कितलीं वर्सां आसलो तोच PWD आसलो. आज सुद्दां आमी पळयलें हरमला सकयल्या वाड्यार खंय तरी उदक ना गेले 8 दीस.
गौरीश बाबाची आमच्या बऱ्यापैकी नावंय घेताना सांगले अकार्यक्षम नाही कार्यक्षम जी तांकां बाबड्यांक खबर ना तो कसो कितें आहा तो बट प्रॉब्लम आसा तुमची जी इच्छा असली तुमच्यो ज्यो मागण्यो असल्यो त्यो आज खऱ्या अर्थान आमी पुरे केल्ल्या नो डावट ॲटलिस्ट सोसायटी अंडर तुमी इनरोल जाल्ले आहात मागीर सोसायटीचे अंडर जे आसात ज्या डिपार्टमेंटार म्हाका खबर आहा PWD मिनिस्टराकय खबर आहा की तुमकां जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटान परमनंट पोस्ट जातले तेन्ना सर्टन पर्संटेज तुमचे भितरलेच मे बी ऑन सिनियरिटी बेजीस ते फिक्स कोटा आसतलो तातूंतय तुमी वयतले पण ड्युटी करता आसतना कदाचित टेन्शन असले मेळटाले पगार खंय तरी कूत म्हणजे म्हणटा तशी ती टायमार नसली 4 महिने 5 महिने पगारा शिवाय तुम्ही काम करताले आज खऱ्या अर्थान तुमकां बाकीच्या बरोबर पगार टायमार मेळटलो हांव मागता म्हणजे परत परत मागत आसा इतल्या खातीर की लोकांची जी प्रॉब्लेम जे आसा प्रामुख्यान आमची जबाबदारी आसता तुमच्या मार्फत तांची जी प्रॉब्लेम आसा ती सॉल्व करपाक काम बरें करता तुमी पण खंय तरी मनान नसली अडचण असली मन जाय नसली काम करपाक म्हणजे आज तुमची ती टेन्शन काही प्रमाणात गेल्लें आहा म्हणून तुम्ही ज्या ज्या एरियेन तुमकां काम दिल्लें आहा कदाचित पेडणे मतदारसंघात असो माझ्या मांद्रे मतदारसंघात असो सगळे चेहरे वळखीचे आहात इन टायम मातशी सर्व्हिस दियात खूपश्यो कंप्लेनी आहात काही आमच्या अधिकाऱ्यांच्यो पण आमकां काहीतरी सगळ्याकच सांबाळून घेवचें पडटा तरी सुद्धा पयलीं खंय तरी थोडो पगार आसलो टायमार मेळ्ळा नसलो 4-5 महिने मेळत नसलो आता तुमच्या ह्याच्या बरोबर सोसायटी जो कितें आहा आधी जे कितें म्हणजे आमचो स्टाफ आसा तांचे बरोबर तुमकांय पेमेंट मेळटलो इन टायम मेळटलो